नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. दर दिसा प्रमाणे सांजेच्या 6 वरांचेर आमी अपडेट घेवन तुमचे म्हऱ्यांत येतात. गोंयभरच्यो घडामोडी आनी आतांच्या काळांत खास करून कोविडाच्यो घडामोडी. म्हजे बरोबर गोंयभरच्यान आमचे रिपोर्टर जॉइन जाल्यात. म्हाका दिसता मेजर ज्यो आयची तुमी घटना जर घडल्यो जाल्यार फोणेची पुलीस स्टेशना वयली केसी ज्यो वाडल्यात त्यो, MLAची जो MLA टेस्ट जाल्लो पॉझिटीव ताजी फॅमिली पॉझिटीव टेस्ट जाला ती मोती दोंगरावेल्या टेस्टींचे रिजल्ट येवपा लागल्यात आनी त्याच प्रमाणे गोंयच्या बाकीच्या वाठारांनी केसी वाडत आसात. हांव सुरवात करतां आज डेफिनेटली फोंडे सावन. विवेक प्रभू आसा आमचे बरोबर. विवेक, कितें आहा पुलीस स्टेशनार परिस्थिती? एक्चुअल नंबर आतां कितलो जाला आनी सकाळ सावन कितें घडलां? प्रमोद, आमी म्हणटाले की फोंड्या कोविड केसी ना म्हणून, पण म्हाका दिसता अकस्मात इतल्यो केसी मेळटल्यो म्हणून कोणें विचार पासून करूंक नासलो दिसता फोंडेकारांनी. आनी ह्यो मेळ्ळ्या त्यो सगल्यो पोलीस स्टेशनारूच मेळ्ळ्या केसी. 30 जुनाक आमी जेन्ना लायव्ह अपडेट दिल्ली तेन्ना 3 केसी मेळिल्ल्यो. भितर 3 जाण पॉझिटीव सापडलेले. तांकां ऑलरेडी कोरोना हितूर सेंटरान तांकां एडमीट केल्ले आसले. तेज्या उपरांत 1 जुलय आनीक 13 केसी मेळ्ळ्यो आनी आयज परत 2 केसी. म्हणल्यार आतां सगळो जो आंकडो आसा तो जवळ जवळ 18 केसी पॉझिटीव सापडल्या. आनी ह्यो टेस्टी जाले तितूर 160 टेस्टी जाल्ल्यो आसा आनी तितूंतल्यो 18 पॉझिटीव केसी सापडल्या. तितूर पळोवपाक गेले जाल्यार 3 LPC म्हणल्यार लेडीज पोलीस कॉन्स्टेबल, तितूंत भितर 1 हवालदार, 2 पोलीस लेडी कॉन्स्टेबल, बाकीचे पळयले जाल्यार 4 हवालदार, 1 ASI, 1 PSI, 1 होमगार्ड, 1 PI, 6 पोलीस कॉन्स्टेबल आनी तशेंच 108 जी आमी सेवा पोलीस स्टेशनाचेर 2 व्हिलर हितूर फर्स्ट एड म्हणून दवरलेली, तो जो मनीस आसलेलो तेकाय पॉझिटीव मेळ्ळा. आनी हें लोकांक कळपा लागून मुद्दाम हांव परत एकदां सांगता की ह्यो केसी आसात त्यो ज्या ज्या एरियेन आसात, एक मेळ्ळ्या ती बोरीम, एक मेळ्ळ्या फर्मागुडी, 2 मार्सेल गांवान, 1 दाबाळ, 2 आसा त्यो वाळपय गुळेली, 1 मारदोळ, 2 साखळी, 2 उजगांव, 2 कुणें कुंकळी, 1 मडगांव रावणफोंड, 3 वाळपय आनी 1 आमचे फोंडाच नागजर कुट्टी हांगासर जो फर्स्ट एड म्हणून हे दिलो. म्हणजे आतां जवळ जवळ म्हाका दिसता आनीक 45 टेस्टी ज्यो आसा त्यो पेंडींग आसा प्रमोद. आनी जवळपास म्हाका दिसता ह्या 18तले ऑलरेडी पयलीं मडगांव कोवीड सेंटरान एडमीट केले. आयज 14 जाणांक मडगांव फातोर्डा हांगासर जे स्पोर्ट्स सेंटर आहा थंय तांकां एडमीट केल्ल्या. पण एक म्हाका दिसता सामकी वायट गजाल आयकूंक येता की हे जे पोलीस आसलेले सगळ्यांक काल फोंडा सब डिस्ट्रिक्टान तेंचे टेस्टिंग जालें. तेज्या उपरांत तांकां पॉझिटीव मेळ्ळे. जे नेगेटीव आसले तांकां परत धाडले गेले. पण ते वचपाक भिवपा लागले. म्हणल्यार हांकां खंयच रावपाची सोय नाशिल्ली. प्लस हांकां जेवणाचें अरेंजमेंट ना जावं खंय तांकां दवरपाक. परत ते पोलीस स्टेशनाचेरूच आयले. आनी आयज अशें जालें की जे 14 म्हणल्यार उरिल्ले 14 पयलींचे व्हेल्ले आनी उरिल्ले 14 जे क्वॉरंटायन करपा लागून मडगांव व्हेले तांकां अशें जालें की थंय व्हेले आनी थंय जस्ट दवरले 12ंक सुमार आनी तांकां जेवणाची फेसिलिटीज ना जावं उदक तांकां पिवपाक ना. तेन्ना एक म्हाका दिसता पोलीस म्हणटकूच सगळ्या कामांक लोकांक पावता आनी म्हाका दिसता ह्या पुलिसांकूच ह्या पद्दतीन गव्हर्मेंटाची अशी हे सुविधा मेळप म्हणल्यार एक वायट गजाल दिसता प्रमोद. एक मुद्दो म्हणजे आतां टोटल फोणेची केसी कितल्यो, पुलीस स्टेशनाची कितल्यो आनी पुलीस स्टेशना भायल्यो कितल्यो? आतां पर्यंत जे रिपोर्ट आहा पळय न्ही सगळे 160 म्हणून जे टेस्टी जाल्या ह्यो सगळ्यो पोलीस स्टेशना वयल्योच टेस्टी जाल्ल्यो आसा. म्हणल्यार भायले लोकल्स कोण आहात तांकां अजून पर्यंत एकूय अजून मेळोंक ना. आनी सध्या 18 जे पॉझिटीव मेळ्ळे सगळे पोलीस डिपार्टमेंटाचेच, म्हणजे फोंड्या पुरती जे मर्यादीत आहा पोलीस स्टेशन थंयचेच हे पॉझिटीव मेळ्ळेले आसा. फक्त एक कारण घडलें खंय की एक जो टपाल घेवन येवपी साखळेच्यान मनीस हो पोलीस स्टेशनाचेर पावलो आनी जे टपाल रिसीव करपी आहा पोलीस स्टेशनाचेर ताज्या मार्फत हे सगळें स्प्रेड जालें असो एक दुबाव आसा. म्हणजे अमकेच कित्याक लागून हे स्प्रेड जालो करून हांव कळोंक ना प्रमोद. पण सद्याक तांकां कांयच आयडिया ना की खंयच्यान फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर हो पावलो आनी कसो स्प्रेड जालो तो. रायट नाव एक कन्फर्म आयडिया तांकां कांय ना.
ना कन्फर्मेशन ना, पण जे पळय डिस्कशन जालां तेंचे, जे ते पीसी उलयतात पळय, जे नेगेटिव्ह मेळ्ळा तेंचे कडेन आमी जेन्ना उलयले तेन्ना अशेंच ते म्हणटा की सांखळेचो एक कॉन्स्टेबल जेन्ना टपाल घेवन आयलो हांगासर पुलीस स्टेशनाचेर, आनी जे टपाल जे पेपर वर्क जे पीआय कडेन वयता आनी ते सगळे ऑफिस वर्का भितर ते स्प्रेड आवट जाता, त्याच्या लागून हे सगळे कोरोना व्हायरस हो पॉझिटिव्ह तेंकां सांपडलो असो तेंचो एक दुबाव आसा प्रमोद. आनी एक गजाल आसा की आज सकाळीं म्हाका दिसता सिनियर पुलीस ऑफिसर्स हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान थंय गेल्ले. वॉट वॉज द पर्पज ऑफ दॅट विजीट आनी कितें घडलें थंय? हय म्हणल्यार जेन्ना ह्यो आमी सकाळी आमी रावले की आयज म्हाका दिसता की बाकीचे रिपोर्ट टेस्ट येवपाचे आसले, काल 3 उपरांत जे टेस्ट जाल्ले ते आयज सकाळी तेंचो रिपोर्ट आयलो, तितूर 2 पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. आनी जेन्ना ह्यो आंकडो जेन्ना हो 18 जेन्ना पावलो तेन्ना म्हाका दिसता सगळे म्हणल्यार आयजीपी तशेंच एसपी सावथ हे मुद्दाम फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर पावले. आनी आतां खंय तरी तेंकां म्हाका दिसता तेंकां हे किट म्हणल्यार सॅनिटायझर आनी मास्कां आयजीपीन तेंकां स्वता तेंकां दिल्या. म्हणल्यार हें पयलीं म्हाका दिसता बरें पयलीं दिवपाक जाय आसलें, पण ते येवन तेंच्यांनी सगळो आढावो घेतलो की कितले केसी जाले. 8 दीस तेंच्यांनी सांगलें की लोकल जे येता कंप्लेंट दिवपाक पुलीस स्टेशनाचेर कितें कसल्या कामाक लागता तेंकां कोणाकूच भितर घेवचें न्ही, बॅरिकेड घालून पूर्ण पुलीस स्टेशन बंद करचें. आनी पुलीस जे आसा तेंच्यांनी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून व्यवस्थीत हे आनीक केसी वाडच्यो न्ही हेजी जतनाय घेवची अशें म्हूण तेंकां एक तेंकां हें दिवन ते गेल्ले आसा, सांगून गेल्ले आसा. सद्याक पुलीस स्टेशन कशें फंक्शन जातलें ह्या परिस्थिती भितर? कारण बंद केलां, बट पुलीस स्टेशना कडेन लोकांचो रेग्युलर संबंद आसता. कितें प्लॅन आसा, ऑल्टरनेट प्लॅन आसा पुलीस स्टेशन चालू दवरपाचो, काय सद्याक बंद? ना, सद्याक पळोवपाक गेल्यार प्रमोद जे पळय मेन जे पीआय जे आशिल्ले तेंकांच हो कोरोना पॉझिटिव्ह जाल्ल्या कारणान जो आतां इन्चार्ज आहा तो वाळपय पुलीस स्टेशनाचे जे पीआय आशिल्ले तेंकां हो इन्चार्ज दिल्लो आसा फोंडा पुलीस स्टेशनाचो. पण जेन्ना आमी संपर्क केलो तेंचे कडेन की लोकल जेन्ना, कित्याक हें बिजी पुलीस स्टेशन, 4 मतदारसंघांक हें पुलीस स्टेशन, एकूच पुलीस स्टेशन हें सगळें हँडओव्हर करता. पण तेंकां जेन्ना विचारलें जाल्यार तेंकां स्ट्रिक्टली सांगलां की खंयच्याच लोकल मनशाक भितर घेवचें न्ही. आनी सद्या कितें केसी बिसी आहा त्यो तेजेर कांयच सद्या तरी कांयच सोल्युशन ना प्रमोद. कित्याक म्हाका दिसता एकूय रजिस्टर कंप्लेंट म्हाका दिसता फक्त मेजर गजाल म्हणल्यार एफआयआर रजिस्टर जावं आनी कितें ऑफेन्स आसल्या जाल्यारूच कितें तरी अल्टरनेट तेका सोल्युशन पुलीस स्टेशनाचेर आसतलें, अथवा बारीक गजाली कितें घडटा तेका कांयच हे कानामनार घेवचें ना सद्या पुलीस स्टेशन. थँक्स अ लॉट विवेक. गरज पडल्यार परत येता तुजे म्हऱ्यान. लौकीक शिलकार आसा आमचो चीफ रिपोर्टर आमचे बरोबर. लौकीक, कितें हा अपडेट प्रशासनाच्या लेवलाचेर, सरकाराच्या लेवलाचेर? वॉट आर यू हियरींग? ओके प्रमोद, हितून हेल्थाचे हितूंतल्यान आमकां अपडेट अजून काय येवना. प्रशासनाच्या लेवलाचे म्हणजे आता असेंब्ली सेशन कॉल केला जे 27 जुलयाक जातले. सो तेचे क्वेश्चन्स बी घालप आमदारांचे चालू जाले. म्हाका दिसता आयच्यान स्टार्ट जातले तेंचे, म्हणजे 10 दीस असेंब्ली म्हणजे 10 दीस कंटिन्युअस तेंचे क्वेश्चन घालपाचे आसतले. दुसरे वटेन ज्यो असेंब्ली सेशन जेन्ना कॉल करता तेन्ना तेंचे वेगळे वेगळे बजेट कमिटी, एक्सपेंडिचर कमिटी, वेगवेगळे कमिटी आसता, एश्युरन्स कमिटी, हेंच्यो मिटिंगो लायन अप जाता. आनी सेशन कॉल जावन जो 1 म्हयन्याचो टायम आसता तितून त्यो मिटिंगो जावन तेचे रिपोर्ट्स तयार जाता आनी ते असेंब्ली मुखार वयता. सो फाटले फावट असेंब्लीक जेन्ना विजय सरदेसायान स्ट्रॉंगली बजेट कमिटीचेर मिटींग घेवन गव्हर्मेंटाच्यो थोड्यो गजाली एक्सपोज केल्ल्यो तेणी. सो त्यो बी मिटिंगो जावपाच्यो आसल्यो ह्यो सगळ्यो कमिटीच्यो. सो पण तेंकां काल एक बुलेटीन येयला की असल्यो कसल्योच मिटिंगो वा ब्रिफिंगां ह्या सेशना वेळार घेवपाक मेळची ना, वा आतां मदीं घेवपाक मेळची ना. आनी कितें तेंकां रिपोर्ट्स बी दिवपाचे आहा, सबमीट करपाचे आहा, वा ते डिस्कस करपाचे आहा ते बाय सर्क्युलेशन तेंकां करचे पडटले. हो असेंब्लीची अपडेट. तितून आमी विजयाचो कोट घेतलो हेजेर, कारण ते मिटींग घेवपाचे आसले. सो विजयान सांगलें काल जेन्ना सीएमाक होच प्रश्न रिपोर्टरान केल्लो तेन्ना सांगलें म्हणजे 10 आमदारांची मिटींग तेच्या बरोबर जाल्यार तेंकां टेस्टिंग करचें पडटलें काय कितें. हो जेन्ना विशय येयल्लो तेन्ना सीएमान सांगलें आमी सगळ्यो मिटिंगो आहा त्यो सोशल डिस्टन्स मेंटेन करून सगळे प्रिकॉशन्स घेवन करता. विजयाचो आतां परत प्रश्न आहा की आमी तश्योच सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून ह्या असेंब्लीच्यो मिटिंगो कित्याक घेवपाक शकना काय म्हणून प्रश्न तेणी उपस्थित केला आयज. तेजो कमेंट येयल्लो तसो. दुसरे हॉटेलांचे काल जेन्ना अनाउन्समेंट जाली की हॉटेलां जी रेजिडेंट म्हणजे हॉटेल रूम्स जी विकता ती चालू करपाक परमिशन दिला म्हणून. पण आयज हॉटेलां सुरू जावंक नासली कित्याक तेंकां मेन म्हटल्यार जे एसओपीज तेंच्यांनी फॉलो करपाक जाय ते तेंकां अजून पर्यंत पावले ना. दुसरे तेंचे स्टाफांचो इश्यू आहा. स्टाफ जे सोडून गेल्ले वा लिव्हेर आसलेले वा घरा धाडलेले
तांकां सगल्यांक मॅनेज करून सगल्यांक हाडून सगळे परत सेट करता तांकां 2-3 दिसांचो टायम जाय पडटलो. दुसरे डिटेल्स आमकां स्पेशली गौरीश धोणा कडल्यान मेळ्ळे ते 260 हॉटेलांनी सुमार अप्लाय केला आपले ऑपरेशन स्टार्ट करपाक, हॉटेलां चालू करपाक. पण हितून 5 स्टार हॉटेलां बी तेच्या वयली हॉटेलां 5 स्टार हॉटेलां बी ना. तेचे सकयली 3 स्टार 2 स्टार जी हॉटेलां आसा सकयली आनी सादी बारीक हॉटेलां तेंच्यांनीच ही परमिशनां मागल्या. हेजे वयल्यान कळटा की टुरिझम जरी सुरू जातले गव्हर्मेंट म्हणटा ते हाय एंड टुरिझम जावचें ना, ते डोमेस्टीक लेवलाचे वयले पयलीं जातले. दुसरे तेंचे म्हणटा हे रूम्स मेनली तेंचे वयता ते म्हणटा ते टुरिस्ट एक्टिविटीन. आनी दुसरे गोंयान खुबश्यो इंडस्ट्री आहा, फार्मा इंडस्ट्री आहा वा खुबश्यो इंडस्ट्रीनी ऑडिटां आसता वा तांकां टेक्निकल मनीस जाय आसता. असले गजालींनी जे भायल्यान लोक येता ते ह्या हॉटेलांनी रावता. म्हणजे ते येवप चालू आहा तांकां आतां सद्या प्रॉब्लेम जाता ही कामां करपाक गोंयान येतना. सो असले गजाली खातीर ह्या हॉटेलांची चड गरज आसा सुरू जावपाची अशें आमकां तेंच्यांनी सांगलें. पण तांकां अजून SOP येयल्ल्यान आज जी सुरू जाता म्हणटाली ती अजून तेंची जाल्ली ना. दुसरे विवेकान जो मुद्दो काडलो तो मुद्दम हें करपाक जाय की पुलिसांक तेंच्यांनी फाटोड्डा खंय तरी केअर सेंटर वा खंयच्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान कितें तरी दवरल्ल्यान तांकां जेवण दनपारां पर्यंत लेट पर्यंत दिवंक नासले. गव्हर्मेंट सदांच ब्रिफींग करता आनी सांगता आमी हेल्थाचे वर्कर पुलीस हेचे फ्रंटलायन वर्कर म्हणून काम करता तांकां रिस्पेक्ट करता. पण तेंची विवेकान जे पद्दतीन सांगलें पण ते जेन्ना स्वता फायट करता आसतना पॉझिटिव्ह जाता तेन्ना तेंचे केअर जे पद्दतीन घेतले गेले ते ऑब्जेक्शनेबल आसले. तालिगांवची जी डेथ जाल्ली तेका सकाळीं ठरलें म्हणजे काल पर्यंत ठरलें की ती सांतिनेज क्रिमेटोरियान तेंचे अंतिम संस्कार जातले म्हणून तयारी तशी CCPनूय केल्ली. CCP अंडर ते स्मशान भुमी येता हितून अचानक तेंचे मागीर चेंज जाल्यान तेंच्यांनी मडगांव करपाचें ठरयलें आनी मडगांव जालें. म्हणजे तेंचे विज्युअली तितल्यान कळटा एक फ्यू फॅमिली मेंबराकूच अलाव केल्ले येवपाक ते क्रिमेशनाक हें दिसता. मागीर मडगांव आयज सांजचे तेंचे क्रिमेशन जालें. थँक्स अ लॉट लौकीक. आनी मुखाल्ली जी म्हत्वाची अपडेट आहा ती आज मडगांवची आसा. मोती दोंगरावेली टेस्टींचे रिजल्ट येतात त्याच प्रमाणे क्रिमेशन जो हें आसा प्रोसिजर तो मडगांव जाला. सावयो डायस आहा आमचे बरोबर. सावयो कितें दिसता आनीक म्हाका दिसता MLAची फॅमिली पॉझिटिव्ह टेस्ट जाला म्हूण रिपोर्ट्स आसात. वॉट आर यू हियरींग ऑन ग्राउंड? येस सर MLAची फॅमिली पॉझिटिव्ह मेळून ताका हॉस्पिटलान एडमीट केला. तशेंच सर आयज आनी एक MLAन टेस्ट केला इन लोटोली. तशेंच जे मायना कुर्तोली पुलीस आहा न्हू तांणी बी आयज जाय जाणांनी लोटली हेल्थ सेंटरार वचून टेस्टिंग केला. सर हांवें बी टेस्ट केला सर कित्याक आय वॉज इन कॉन्टेक्ट विथ क्लेफास ऑन 27th of June. हांव ताका मेळ्ळो तागे बायट घेतलेली. So I said हांवूय बी म्हजो डावट क्लियर करतलो. सो आय ऑल्सो टेस्टेड माय सेल्फ. व्हेरी व्हेरी नायस सावयो. या तर ते पुलीस हाडलेले न्हू तांकां फातोड्डा इंडोर स्टेडियमान घातलो आहा आनी सर तांकां जेवण म्हाका दिसता 3:30 कितें तरी दिलां. खूब लेट दिलां. सो तांकां आतां जेवण बी पावलां. सो 3:30 सर तांकां पावलां. मायना कुर्तोरी पुलिसांनी टेस्टिंग करून कित्याक घेतला? वॉट इज द रिजन? एनी स्पेसिफीक ते कोणाचे कॉन्टॅक्टाक आयिल्ले? ना म्हाका दिसता सर न्हू तांकांय बी कितें तरी हें दिलां की तुमी टेस्ट करात. कित्याक आय सॉ वेन आय वेंट देयर आय सॉ लॉट ऑफ पुलीसमॅन coming and doing their test and going back. Yes, sir. Sir, मोती दोंगराची अपडेट म्हळ्यार अशी आसा की काल तेणी 986 टेस्ट केल्ले. तांतले सर आयज 227 रिपोर्ट मेळ्ळा. तांतलो फकत एकूच पॉझिटिव्ह मेळ्ळा आनी बाकीचे 226 आर नेगेटिव्ह. आनी एज फार एज क्रिमेशन इज कन्सर्न वॉट इज द स्टोरी? पणजेचे मडगांव जालें, मडगांव सकाळीं जालें, दनपार जालें, मागीर रातीन सांजे 5:30 करता म्हूण जालें. वॉट इज द इन्फॉर्मेशन? क्रिमेटोरियम जो तालिगांव हेजो कोविडा लागून एक्सपायर जाल्लो तेजो सर हे मारगांव आमची जी हिंदू मतधर्म सभा हांची क्रिमेटोरियम आहा थंय जालें सर. इट वॉज एट 5 o'clock. कित्याक सर इट इज दॅट समिती दॅट सभा itself has given a full right to have any funeral day, like even if there is a Catholic, Muslim or Hindu, they can be cremated. They can have their this thing at their this thing. Yeah, Savya, thanks a lot. Along with I think everybody, we are anxiously awaited your test results also. कारण तुवें आज टेस्ट करून घेतल्या. हांव सदांच सांगता की वी आर व्हेरी प्राऊड ऑफ अवर रिपोर्टर्स बिकॉज दे आर कंटिन्युअसली ऑन फिल्ड, कंटिन्युअसली इन डेंजर एरियाज.
आणि कंटिन्युअसली रिपोर्टिंग सो दॅट वी गेट दी करेक्ट इन्फॉर्मेशन. सो जेन्ना सावयन टेस्ट केला तेन्ना म्हाकाय बरीच धाकधूक जाता की बेगीन रिजल्ट येवचो, बेगीन नेगेटीव रिजल्ट येवचो म्हणून. सावयो, वी आर ऑल्सो होपिंग दॅट बाय टुमोरो वील गेट अ गुड न्यूज. हांव वास्को विक्रम आसा आमचे बरोबर. विक्रम, वास्कोची अपडेट कितें? बिकॉज आय सर्चिंग फॉर गुड न्यूज फ्रॉम वास्को फॉर सच अ लॉंग टायम. आर वी इन अ पोझिशन टू गेट वन? सद्याक सर टू बी ऑनेस्ट सद्याक तर सिच्युएशन तितलें बरें ना. जेन्ना आमी पयलीं 24 जुवारी नगर उलयताले ताजी सर आयज सद्याक तरी परिस्थिती डबल जाल्या. म्हणजे पयलीं 4, मागीर 24, नाव इट इज गॉन टू 48 टील येस्टरडे. आयज सद्याक टेस्टिंग चालू आहा, पूण कितले ताजो रिजल्ट म्हणजे आमकां जेन्ना आतां हेल्थ बुलेटीन मेळटा तेन्नाच कळपाचें खबरो, कित्याक डॉक्टर्स वेन वी ट्राय टू कॉल देम दे आर नॉट आन्सरींग. सो आमकां तितले डिटेल्स कळना. जेन्ना आमी जुवारी इंडस्ट्रीन आयज कॉल केलो तेंच्यांनी सांगलें की काल जितले लोकांक टेस्टिंग केला ताजो रिजल्ट फाल्यां भितर येतलो, पूण दे हॅव टेस्टेड ओनली पीपल हू हॅव एक्सप्रेस देअर कन्सर्न्स आनी विलिंग टू गेट टेस्टेड. सो सगळ्यांनी टेस्टिंग तांच्यांनी करूंक ना. तांच्यांनी अजून ते ओपन दवरना की कोणाक कितें जाल्यार दे कॅन गेट देमसेल्फ टेस्टेड. आनी एक इश्यू म्हणटा तो सर, बिकॉज वेन वी आर टॉकिंग रेग्युलरली अबाउट दी हेल्थ बुलेटीन, सर आयज चिखलीच्या थोड्या लोकांनी म्हाका फोन केलो. तांचें म्हणणें आसा की फॉर द लास्ट 4-5 days दे हॅव बीन ऑब्झर्विंग द हेल्थ बुलेटीन. चिखलेन जेन्ना सरपंच स्वता सांगता की 30 केसी आहा, वेन इट इज कन्फर्म्ड, बट मडगांव 5, आंबेली आनी कितें 7-8 अशे फिगर येता, पूण चिखले जे विलेज आसा इज नॉट फिचरिंग इन द हेल्थ बुलेटीन एंड they are wondering why it is not being There featured. can be only one possibility, Vikram. What I can think of, there can be only one possibility. कारण बुलेटिना भितर 2 कॅटेगरी आसात, एक मांगोर हिल आणि केसीस लिंक्ड टू मांगोर हिल. If Chikli cases are linked to Mangor Hill, there is a strong possibility that those cases might be displayed there. That's what I feel. That's what I feel. I'm not sure, but that's the most logical explanation. If there are 30 cases, that's the most logical explanation. सर मागीर जेन्ना आमी सरपंचा कडेन सुद्दां उलयले, सरपंच म्हाका सांगपाक लागलो पळय इट इज ऑन रिकॉर्ड अमके जाग्यार इतले केसी आहा, बट वॉट दे हॅव डन, दे आर सेइंग आमकां तें बुलेटिनान येवं ना येवं आपल्याक कांय फरक पडना, वी आर डुईंग आवर जॉब. आमचे थोडे म्हणटा फाटल्यान लागून आमी व्हॉलंटियर धरून ताच्या घराच्या लोकांक केअर घेवन तांचे एसेन्शियल सप्लाय कितें तांकां दिवन तांचे इवन जे कोण पेशंट एडमीट आहा तांचे कडेन बी कॉन्टॅक्टान रावन थोडे म्हणटा ते रिकवर जावनूय परते आयले. सो आयज सर कितें जालां, दुसरें डेव्हलपमेंट म्हणटा ते जेन्ना मुर्मुगांव पयलीं सर तो एक प्रायमरी हेल्थ डिस्पेन्सरी आशिल्ली थंय सर इट वॉज इन अ व्हेरी ओल्ड ब्लॉक. सो आयज सर एक नवें लक्ष्मीनारायण जे देवूळ आहा ताच्या हॉलान भितर एक नवी फॅसिलिटी रेडी केल्या आणि थंय सर आयज भरपूर सड्याचे जे लोक आहा तांची टेस्टिंग जाली. ताजे मागीर सर आमी कितें केलें, अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नायक जो आसा तो आयज हॉस्पिटलान वचून ताणें कोवीड केअर सेंटरान वचून ते सगळी चौकशी काडली की कशें म्हणजे टूक अ स्टॉप ऑफ द सिच्युएशन. जेन्ना आमी थंय गेले सर तेन्ना आमी पळयलें की देर वॉज अ लॉट ऑफ टीम ऑफ डॉक्टर्स, तांचो बोर्ड आशिल्लो कितले लोक आसा आनी कितले लोक. सो दे आर फिगर वॉट दे आर सेइंग इज आतां सद्याक तांचे बेड्स जे आसा इन द लास्ट फ्यू डेज दे हॅव इन्क्रीज द कॅपॅसिटी आणि सद्याक सर तांच्यानी एक बरो कन्सिडरेबल रेंज ऑफ म्हणजे पीपल जे कोण एडमीट जाल्ले दे आर व्हेरी वेल रिकवरिंग अँड गोईंग बॅक. जेन्ना आमी वी ट्राय टू फायंड आउट फर्दर, दे आर सेइंग दॅट जेन्ना एक मनीस जेन्ना थ्रोट स्वॅप काडटा म्हणजे दिस इज वॉट समबडी हॅज टोल्ड मी, थ्रोट स्वॅप काडटा ताजे मागीर थंय सर ताका अबाउट 9 to 10 days तांचे भितर ते सर दे आर ओनली गिविंग देम इम्यून डोजीस आनी तांचे आयसोलेट करून दवरता आणि आफ्टर दॅट इफ दे नॉट शोईंग सिम्पटम्स देन दे आर क्लियर. पूण थंय सर कितें जालां एट द टायम वेन वी हॅड गॉन देर थोडे लोक सर कितें आसता म्हणजे वॉट वी आर डिस्कसिंग नाव थोड्या लोकांक टायमार जेवण मेळना. वी हॅव सीन दॅट सम पीपल आर कमिंग विथ पेर्स बी अशें घेवन ते तांकां आपले जे कोण आहा तांकां दिवपाक बी येता सर थंय. सो अशें आयकूंक येता की थोड्या लोकांक टायम टू टायम जेवण मेळना. सो वी आर नॉट व्हेरी शुअर ऑफ वॉट द सीन इज, बट डेफिनेटली जेन्ना आयज आमी अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर बरोबर थंय गेल्ले तेन्ना वी रियलायज दॅट द डॉक्टर्स आर डुईंग देअर बेस्ट, द टीम इज डुईंग देअर बेस्ट, पीपल आर ऑल्सो रिकवरिंग अँड गोईंग बॅक. सो दिस इज सद्याक वास्कोन सद्याक अशें आसा. I think that is the most important thing. People are recovering very fast. Asymptomatic आकडो is very very high. आणि मॅक्झिमम जे आमकां केसीस मेळटात त्यो असिम्टोमॅटिकच मेळटात. आणि अनादर इम्पॉर्टंट थिंग म्हळ्यार रिकवरी जातात. सर 8-10 दीस जाले तरी सिम्टम्स कांयच आसनात. आय थिंक दॅट इज अ व्हेरी पॉझिटिव्ह थिंग. येस विक्रम, यू वॉन्ट टू मेक अ पॉइंट. वन मेजर डेव्हलपमेंट दॅट आय हर्ड जस्ट नाव म्हणजे एक 5-10 मिनटां पयलीं अशें म्हाका आयकूंक येयला, बट इट इज नोबडी इज कन्फर्मिंग इट. हांवें बाकीचे कडेन खबर काडली एक पंच मेंबर सर कन्फर्म
जाला असो दिसता म्हाका कोविड पॉझिटिव्ह असिम्टमॅटीक आसा. सो दॅट हॅज टू बी पंच मेंबर खंयचे पंचायतीचो? सांकवाळ पंचायती जुवारीनगर एरियाचो. ओके. So one punch member is most probably positive. So he's asymptomatic सध्या कशें आयकूंक येता. So जेन्ना आमी हेल्थाक खबर काडली, they are not trying to confirm nor deny it. पूण बाकीचे जे पंच मेंबर तांकां जेन्ना खबर काडली, they have confirmed it that one of the person could be म्हणजे asymptomatic positive. थँक्स विक्रम. हांव आतां दुसरो जॉब अनादर इम्पॉर्टंट रिजन इज दिवचल आनी सांखळी. आनी विनायक सामंत आसा आमचे बरोबर थंयच्यान. आनीक मुख्यमंत्र्यांची कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवतणचो वाठारय जो आसा तो सत्ताधारी पक्षांचोच आसा. आनीक थंय कितें चल्लां हें जाणून घेवया. विनायक आहा आमचे बरोबर. विनायक, कितें आयकता सध्या ऑन ग्रावंड? सर, आयज तरी मातसो रिलीफ आसा. म्हणजे एक बरी गजाल सांगपाची म्हटल्यार जे काल आरटीओ ऑफिसा कडेन बोवाळ जाल्लो की तेंची टेस्ट घेतल्या, तेचे नेगेटिव्ह येय पर्यंत तांकां ऑफिसान आसचो नाका. आयज आरटीओ ऑफिस बंद आसलें खरें, बट तेंचे सगळ्याचे टेस्ट रिपोर्ट्स जे आसा ते नेगेटिव्ह येयल्लेले आसा. ही एक बरी गजाल घडली. सेकंडली, जो गांवठण हांगासर जो पेशंट गावल्लो, जो बिचोलीम इंडस्ट्रियल एरियेन काम करतालो, त्याच्या डायरेक्ट कॉन्टॅक्टान आसपी भुरग्यांची टेस्ट काल जाल्ली, ती सुद्दां नेगेटिव्ह आसा. हे दोन बऱ्यो गजाली आयज आयकूंक येयला. जे विवेकान सांगले फोंड्या पोलीस स्टेशनान कामाक आसपी 2 भुरगे सांखळेचे, म्हणजे सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे, नॉट ओन्ली द सांखळी सिटी कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता तेच 2 पेशंट आसा. बाकीचे न्यू पेशंट अशे कांय ना. आणि जो अजून तरी कांय ना. आणि जो सरवण वाठादेव हांगासर जो एक काल गावल्लो पेशंट, त्याचो भुरगो 4 वर्साचो भुरगो, तो एक पॉझिटिव्ह गावल्लो आसा. इतलीच अपडेट आसा आयज. पूण सर, जरी पेशंट ना तरी लोक थोडे पॅनीक आसले. आतां मातसो रिलीफ मेळ्ळा जेन्ना कळ्ळें की बिचोलीम सिटी इज सेफ, तेन्ना मातसो रिलीफ मेळ्ळा. सो पूण सिच्युएशन जर तशीच आसा की रिलॅक्स जावपा सारकी परिस्थिती ना. थँक्स अ लॉट विनायक. हांव थंयच्या वता कल्पेश गांवस 70 वाळपय. कित्याक कल्पेश, थंयची अपडेट एटलीस्ट फॉर लास्ट 3-4 days युअर अपडेट्स आर पॉझिटिव्ह? जशें हांव 3-4 दीस फाटले अपडेट पॉझिटिव्ह येता तशें आयजय बीन सर पॉझिटिव्ह आसा. आनी एक बरी खोशयेची एक गजाल आसा म्हटल्यार तो कंटेनमेंट झोन आसलो थंयसर घोडेमोळ हांगासर. तसले सगळे पेशंट आयज रिकवर जावन बरे जावन आयिल्ले आसा. आनी जो केसरवाडा आनी देऊळवाडा जे आसा बफर झोन म्हणून डिक्लेअर केल्ले. सो थंयचे मुवमेंट्स ऑलरेडी पोलिसांनी बॅरिकेड्स बीन आपले काडल्यात, सगळे मुवमेंट स्टार्ट जाला. तरी पूण जो घोडेमोळ जो आसा न्ही थंयसर तांकां अजून ऑफिशियली डिक्लेरेशन कांय येवंक ना की अजून कंटेनमेंट झोन आसा काय ना तो. तो लोकां भितर मातशें हें जाला की जाले सगळे आपले पेशंट बरे, अजूनय आमकां कित्याक दवरला अशें. कित्याक तर थंयचे गांवगिऱ्या वाठारांतले डेली वेजीस लोक काम करपी, जे प्रायव्हेट कंपनीनी कामाक वचपी, अजून मेरेन पयलीं इतले दीस लॉकडावन आसलें, तेतून हो कंटेनमेंट झोन डिक्लेअर केलो. सो लोकांच्या पोटाचो प्रश्न आसा. तो एक प्रश्न गव्हर्मेंटान घेवन बेगीनच तेंचें सोल्युशन काडपाचें. सर, काल ज्या प्रमाणे हांवें अपडेट्स दिल्ली तुमकां की 5 आमच्या 70 पेशंट आशिल्ले, तेतूंतले एक मोल्ल्याचो बरो जावन आयिल्लो. आनी आयज अपडेट आसा ती फोंडा पोलीस अटॅच टू सम पोलीस फोंडा पोलीस स्टेशन 3 केसीस आसा. सो 3 केसींतले भितरले 2 केसी कन्फर्म ज्यो हांवें सोदून काडलेल्यो आसा. एक केस अजून मेरेन खंयची, कित्याक तेजे मातशे नांवाचें मातशें कन्फ्युजन आसा आनी ताका लागून ते मातशे हय न्हू अशी केस जाता. तेतूंतले आतां टोटल 7 केसी आहा. 6 भितरले सारक्यो फूल कन्फर्म आसा. तेतूंतले 70च्या लोकांक बेश्टे पॅनीक जावपाची गरज ना. हांव खंयची एरिया ती सांगता. एक केस आसा ती पोडोशा, दुसरी केस आसा ती अंजुळे, तिसरी केस गुवडे, चौथी केस चिंचमळ, 5वी केस बिरोंडा आनी 6वी केस पैकूळ. ह्यो 6 केसी सारखे कन्फर्म आसा. बाकीचे रुमर्साक तुमी कितें रुमर्स आसत जाल्यार बाकीचे सगळे रुमर्स हे 6 सोडल्यार बाकीचे सगळे रुमर्स म्हाका दिसता हे लोकांनी लक्षात घेवपाची गरज आहा. थँक्स अ लॉट. सांगपाची गजाल म्हटल्यार वाळपय जे पीआय हांगासर 10 दीस पयलीं ट्रान्सफर जावन आयिल्ले तांकां सर फोंड्याचो चार्ज दिला. म्हणून मातशें सर वाळपयच्या पुलीस स्टेशनार मातशें टेन्शन वाडपाक लागला. कित्याक तर हेज्यान पयलीं अशें आमी पळयताले की जेन्ना वाळपयचो पुलीस पीआय जेन्ना लिवेर आसतालो आनी कितें आसतालो तेन्ना बिचोलचो पीआय हांगासर चार्ज घेतालो. पण हें फर्स्ट टायम घडलां अशें की वाळपयच्या पुलिसाक फोंड्याचो चार्ज दिला. कित्याक फोंड्या सिच्युएशन इतलें मातशें गरम जाल्लें आसा आनी तेतूनच वाळपयच्या पीआय म्हटल्यार वाळपय पोलिसांचेर मातशें टेन्शन वाडलां. आय थिंक टेन्शन्स आर वॅलीड. पॅनीक जावची न्ही इतलेंच दिसता म्हाका. हांव श्यामसुंदर फट्टे मरे वता म्हापशां. फट्टे, कितें आहा म्हापशेची अपडेट?
सध्या म्हापशाची अपडेट सध्या तरी बरें आहा आणि पेशंट वाडोंक ना. एक तो पुलीस हेडक्वॉर्टर्सांचो पुलीस तो पॉझिटिव्ह जाल्लो पिर्णा गांवांतलो, त्याचे फॅमिली नेगेटिव्ह जाली आणि काल त्याच्या वाड्यावयले सगळे 296 लोकांची टेस्ट जाल्ली. तितूंतले आयज रिपोर्ट 96 लोकांचो रिपोर्ट येयला, तो नेगेटिव्ह येयला. दुसरे गंगानगर हांगले जी कंटेनमेंट झोन आसले ती काल डेप्युटी कलेक्टरान ती काल फाटी घेतल्या, कित्याक ते थंयसरले जे लोक आहा ते म्हणटाले आमी दीस पडटा कामाचे आणि कोण पेशंट वाडोंक ना आनी तेन्ना आमकां ते ओपन करून दिवचे म्हणजे तातूंत आयज ते क्लियर केल्ले आसा. दुसरे कालच्यान आयच्यान पर्यटनाचे हे हॉटेलांक आणि परमिशन दिला. त्यातून आयज आमी कलंगूट बिचार आणि ती एरिया कशे भोंवन पयले जाल्यार बिचार लोक कोणूच ना. म्हणजे सारको त्या बेल्डाक ट्युरिस्ट आसतालो कांयच ना. दुसरी दुकानां बिचार सायडीची दुकानां आहा ती बंद आसली. तितून वायनी शॉपां जाल्यार तितलीच उक्ती आसली आनी त्या टॅक्सीवाले बीन तांकां विचारलें जाल्यार ते म्हणटा बरें जालें आमी 2-3 म्हयने सारके बेकार आसले, आतां जर येयले जाल्यार ते बरें. पूण ट्युरिस्ट येतले वो ना ही तांकां हें आसा. तशेंच हॉटेलवाल्यांचें म्हणणें आसा की आमचे कामगार आसा पळय ते भायर गेल्ले आसा, घरा धाडलेले आसा, ते जरी येतले त्याच्या उपरांत आमकां ते फुडें. बरोबर. या फक्त थँक्स अ लॉट. म्हजो वेळ सोंपला, हांव इतल्याचेर थांबता. पण आमी काल ह्यो सगळ्यो घडामोडी जावचे पयलीं एक इशू रेज केल्लो, तो म्हळ्यार कोवीड सेंटरांनी जसो नंबर वाडटा तशी सरकाराची प्रिपेर्डनेस वाडपाक जाय टू सर्व दीस कोवीड सेंटर्स. थंय फॅसिलिटीज, जेवण, खाण, बाकीच्यो अत्यावश्यक गजाली सगळ्यो थंय पावतल्यो, योग्य वेळार पावतल्यो आनी जाय तितल्यो पावतल्यो, हाजी जतनाय सरकारान घेवपाक जाय. आज पुलिसेची जी घडणूक घडली, फोंडेची पुलीस जेन्ना मडगांव पावतकीर म्हाका दिसता, आनी विक्रमान जशें सांगलें की वास्कोय तांकां अनुभव आयलो. मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल इतलीच की गव्हर्मेंट निड्स टू गियर अप टू प्रोवायड फॉर दीज कोवीड सेंटर्स. अदरवायज अशी परिस्थिती जातली, लोक टेस्टी करपाक भितले की पॉझिटिव्ह आयले जाल्यार त्या कोवीड सेंटराक घालत म्हण. अशी तुगेली गजाल जावपाक जायना. सो सरकारा कडेन इतलेंच मागतात, शो दॅट प्रिपेर्डनेस so that anybody who goes into a COVID center gets recovered very fast without any problems and with adequate facilities. इतल्याचेर थांबता. थँक्स फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.